बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. अपुर्बायेच्या भयणी भावांनो, देवान आमकां आपल्या मोगाल येवजणे पोरमोणे रोचल्यात. एका कुटुंबांत आमकां रोचल्यात आनी हे कुटुंब वाडूंक ताणें एक येवजण मांडून हाडली. ही येवजण म्हणल्यार सोयंबा पोरमोणे घोव बायलेन आपले कुटुंबीत जिवीत जियोंक देखून देवाची कुशी वळखून घेवंक ताचें उतर फोलादीक करूंक आमकां सुफुर्ती मेळपा खातीर हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30 हो विशय विचून काडला. दर एक गोराब्यान देवाचें उतर पावता तांकां आमी कुटुंबाचे वांगडी कशे फावो तो जाप दिवन भुरगीं देवाचें देणें म्हूण वळखूंक देवाची कुशी सोदून काडूंक सोयंबा पोरमोणे कुटुंब येवजण एके घोव बायलेन आपलें लग्नीक जिवीत वेव्हारांत घालून हे पवित्र मिसाच्या बलिदानान कृपा आनी जाणवाय मागुया. नापुरबायेच्या भावां भयणांनो, आमी सगळीं वळखून घेता की देवाचें उतर आमच्या कुटुंबांत म्हत्वाचें. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी आमचो घराबो चलोवंक जाय. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी आमचें कुटुंब मांडून हाडूंक जाय आनी हेंच सोत अदीक खोलावूंक आयज आमचे दिवचस्थेंत आमी सोयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण ह्याचेर आमी लक्ष घालता. नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग आनी म्हणटच आमच्या दर एका घराब्यांनी ही सोयंबा प्रमाणें देवान कितें एका दादल्या बायलेचे ह्या कुडीच्या एकवटान रचून हाडलेलें आसा तेंच आमी सगल्यांनी जियोंक, तेंच दर एका घराब्यान दिसूंक, तेंच एका पती पत्नीच्या संबंदान आसूंक खेरीत कृपा मागता आसतना आमी वळखून घेवया की थोडे फावटी आमी चुकल्या. घोडे कुडीचो भोग भोगूंक जाय देखून घोडे आमी थोडे फावटी हाडीच्या उपाय वापरल्यात. आमकां भुरगीं घोडे जोड जाल्यांत. आमी घोडे थोडे फावटी म्हाका जाय तशें म्हजें कुटुंब जावपाक जाय हातूंत घोडे आमचें चड आपलेपण भितर सरलें. मौजेन सारपाक जाय देखून आमी घोडे भुरग्यांचो आंकडो उणो दवरला. दूख धरून असल्या पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच वार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. नमस्कार करता आमी तुका देवा
Stał tużator wojwowa pason, ani tuka pohakanczał. Co miał Jezus Chrysta, Papa ciał ekliat stuta. Sarace baptatai amci kaklutkor. Tu Bapa Ceus viakos lai amce magnem aikunge. Idai katya sangati. Bapace mohoi me Jesus Christa eklos to ishor eklos to por meheshor. Amen. 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 प्रार्थया आमचे फिरगोजेचे तरणाटी ह्या मिसाची मांडावळ करतात तर कितें भाशेन तांचे पासत मागता आसतना कार्मेलीन पिंटो राहुल रेगो आपलो वाडदीस समोरुमतात तांचेर आशिर्वाद मागुया. क्रिझल खामन फेर्नांदीस हाचो पयलो वाडदीस बायेचो म्हणटच देवान तिचेरूय शुभ आशिर्वाद तिच्या आवय बापायचेरूय. यास्मीन एलिगर नाकेली ल्युकेमिया हे पिडेंत सांपडला आनीक ट्रिटमेंट घेता तो देवान तिका पेकूंक कोश्टान गोठाय दिवंक मागुया. आनी वेटी बरो पाड आपणाचो जाल्यार पुरो म्हूण मागूंक विनंती करता तर देवान ताचेर आशिर्वाद घालून हो पाड भुरग्याचो बरे भाशेन जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. आमच्योय गरजो आमच्याय घोराबे घोव बायलांचे संबंद आमी आंकवार मारीचे मजतीन बापाक उबारुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उसवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येत आनीक राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशे पावस आनी बरफ मोलबातावन पडटात आनी बेश्टीन थंय परतून चोडनात, वगोर वोपणाराक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमनीन शिंपतात आनी सुफोल करतात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फोल जावन म्हजेशी परतून येना. वगोर म्हजी खुशी पालता आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फॉल दिलें. आनेकदां म्हणया, थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फॉल दिलें. प्रितुमेक तूं बेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय, सुबापोणान तिका सुफोल करताय. दानो गोठो आमकां मेलोसो करच्याक
देवाची न्हूय उपोट बरोवन व्हांवता. साबाब थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. अशी तूं करताय जमनीची तयारी. कसलोलीं शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन एकसारकी सपाट करताय. पावसाच्या शिवरान ती भिजोयत रावताय. तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. साबाब थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. तुज्या बरेपणान वरसभर आमकां मेळटात फळां. तुजीं पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफळ पिकाळ. पडीत जमनीर पर्यान भरपूर मेळटा चरोवप. दोंगर पर्वत आनंदान नेटवल्यात. साबाब थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. हिंडाचे हिंड मैदानार वळ्यांनी गोवाचो भाताचो शिंगार. संतोशान उल्हासता गायता सगलो संवसार. साबाब थोडें बी बरें जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. भागिवोन पावलोन रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, ह्या काळाचे कोश्ट आनी आमकां उगडापी कोची आसा ती मोहिमा हांचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकासनीक आख्खी रोचना ओत्रेकून ओत्रेकता. आपलो शेवट शाती पावूंक तिच्यान नजो जालें ते रोचनेची खुशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तरी आसतना रोचनेक बोरवासो आसा तो हो. देवाच्या भुरग्याच्या मोहिमेवंत स्वाधीनपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुसरेपणाच्या बानपासांतली सुटची आसा. आख्खी रोचना बालोंतेराच्या वायटांत आसलोले परी आजून पर्यान कोश्टवता म्हूण आमी जाणाव. आनी रोचनाच न्हय, पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतलोली आमी आमच्या कुडींतले सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिणगोन आसाव. देवाचें उतर हें. उद्गार. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वखपी. जाका तो मेळटा तो सासणाक तोपता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोर्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सुरशें आयले की तो एका होड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वोपारेंनी सबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हळें, पळयात, कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें, सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें केलें. आनीक दुसरें खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें, पूण वो तेतूच करपलें आनी पाळां नात म्हणटूच सुकलें. हेर बी कांटे मोदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून दवरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुचें.
तेन्ना शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारले, वेपारीन तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें परतीपाळ केलो, कित्याक स्वर्गा राजाचें गूढ ओळखूचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां हेरांक ना. आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप बरोवन ओंततलें, पूण ना ताका आसुल्लें पर्यंत ताचे कडचें देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपारींनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजयना. इजायासान अशें आदींच सांगुल्लें तें तांचे सवें पाळोवन येता. आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक आनी कानांनी आयकना जावंक, मनान समजना जावंक आनी तांचें जिवीत बदलना जावंक, आनी तांकां हांवें बरी करिना जावंक, ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां. तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी तांणी आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक शक्ती आसलेले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रामाणीक मनीस आसचेले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आसचेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. देखून तुमी वोमतेल्याचे वेपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकता आनी तें समजना तो वाटेर वोंपलोल्या बिया सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजांत वोंपलोलें तें काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकता आनी रोखडोच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस, पूण ताका आपणा भितर पाळनात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता. त्या उतराक लागून कास व दुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता. कांट्यांनी वोंपलोलें बी उतर आयकता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायची भूल उतर दामून दवरता आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीर वोंपलां तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस. हो पीक दिता एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. अपुरबायेच्या भावां भयणांनो, थोडीं वर्सां मोगान जाल्ल्या उपरांत लग्न संस्कार तांणी जोडलो. एकामेकाचो खूब मोग करी आनी ह्या पासत काजार जातूच एका वर्सा भितर देवान तांचेर एकवटाचेर आशिर्वाद घातलो, ताका बाय जल्मले. आनी असो हो घोराबो सुपुल्लो करो सुकेस्त जे येतालो. 3 वर्सां भितर दुसरो पार्थ, सेकंड चायल्ड कन्सीव जाला म्हूण घरकान्नीक गोमून आयलें आनी तिणें आपल्या घरकाराक ही कुशालकायेची खबर सांगली. पूण त्या घरकाराक ती कुशालकायेची न्हय आसली. 3 वर्सां भितर रोखडेंच दुसरें भुरगें. सादो वावर करी, नॉट अ गव्हर्मेंट सर्वंट. एका स्टोरांत एक जनरल मॅनेजर कसो काम करता आसतना 30-35 हजाराचे पागार ताका. घोराबा चलतालो सादारण. आपल्या भुरग्यांकूय घरकान्नीक कितें देस्पेजा वाटेन आनी इल्लें कितें शिकूरूय जातालें. पूण आतां दुसरें भुरगें, तातूंत दुसरो देस्पेज. हें सगळें चिंतून ताणें आपली ओडचण घरकान्नीक सांगली, पळय आमी इतले बेगीन दुसऱ्या भुरग्याक तयार नासलीं, म्हणटच एबॉर्शन कर. भुरगें पळोवया मागीर, जावचें ना तें सगळें, आलतेलें सगळें. पूण घरकान्नीच्या मनांत तें बसलें ना. म्हणलें ना, म्हजें अशें करूंक जायना. भुरग्यां देवाचें देणें, देवान तें दिलां आमकां. भुरग्याक मारप म्हणजे हें सारकें न्हू. आमची पवित्र सभाय आमकां शिकयना. आय कांट डू दॅट. आय कांट बी अ मर्डरर ना. आनी अशें तिणें आपल्या घरकाराक समजायलो. देव करतलो ती वाट, देवान दिला. एका भुरग्या आसा घडये आमच्या दुसऱ्या बायक घडये आनीक जाय सांगात. देवाची येवजण ती. आमी तशें वायट पातो करचें न्हय. घोवाक समजायलो आनी घोव समजलो. मानून घेतलें आपले बायलेचें. ताकाय गमलें की आपूण कितें सांगता तें सारकें न्हू म्हणून. देवान दिला, देव करतलो. जरी तर हात पांय सारके पावनात, पूण भुरग्याक मातशें न्हू. तांचें दुसरें भुरगें जल्मलें, तेंवूय बाय जालें. कुशाल दुबाव ना. पूण ती स्वयंबा प्रमाणे येवजण आसा ती पाडूंक प्रयत्न करतालीं ती. दे वर ट्रायंग आपल्या लग्नीक संबंदान नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग. कितें तरी चुकलें काय आमचें, घडये हांगासर थिंगासर कितें सारकें आमचें जालें काय अशें दोगांयच्या मनांत येवन दे डिसायडेड टू गो टू द फॅमिली सर्वीस सेंटर. आमच्या दिवसेंत आमची आसा टीम आयिल्ली आसा हू आर विलींग टू टीच कपल्सांक नॅचरल फॅमिली कशें कितें काय ताचे विशीं.
आनी सेंटरार वचून ताणें ती माहिती घेतली आनी सारकी शिकवण आनी शिकवणे प्रमाणे आमी चलतली असो तांचो निश्चय जालो. अपुरबायेच्या बाबा भयणांनो हांव नकळो आमी कितलीं जाणां स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण म्हणटात तेन्ना कितें समजतात ती हांव नकळो. आमी समजूंक सोदताय जाल्यार हांव नकळो. ही शिकवण कितें, ती शिकवणेंत कितें लिपलोलें आसा, हें नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग म्हणटात तातूंत आमची सगळ्यांची जबाबदारी कितें हाचो समज हें उदीक आमी खोलावपाक घडये आयज आमची पवित्र सभा आमच्या दियोसेसींत हो आयतार दवरलेलो आसा डेडिकेटेड टू द नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग. आनी हें देवान आपले येवजणेन आपल्या मोगान एका घोव बायलांच्या संबंदान तारलेलें आसा. आवर गॉड इज अ वंडरफूल गॉड. आमचो देव न्हू आपल्या पोरजेचो मोगाचो देव. जे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा ते भाशेन ताचें उतर सुफळ तो आपले पोरजेक उतर दिता. हे आपले पोरचे ह्या उतरा उद्देशी तो आशिर्वाद घालता. आनी हे पासून जेन्ना देवान मनशाक रचलो तेन्ना घोव बायलांक रचलो तेन्ना हें सगळें ताणें थारायलें कशे भाशेन बायलेक रचची. जरी तर आमची भुरगीं जल्माक येतलीं जाल्यार ही जबाबदारी उदीक बायले दिली कोणी दादल्याची जबाबदारी कितें. कित्याक घोव बायल लग्न संस्कारांत एकठांय जावन घोराबो घडोवन हाडटा आनी तातूंत ही आमची पिळगा फुडें वता. जाल्यार तें कशें जावचें हें देवान बेस बरें एका बायलेचें दादल्याचें कुडीन तें थारोयलेलें आसा. उदी करून बायलेक रचतना देवान तिका आवय केली. तिका देवान रचपाची एक यंत्र केलें म्हणलेले भाशेन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ गॉड्स क्रिएशन. आनी त्या पासत एक आवय आज लग्न संस्कारान ह्या भुरग्याक जल्माक हाडटा. पूण ते जल्माक हाडटा तेन्ना आपल्या दादल्याची जबाबदारी कशी आनी कशे भाशेन घोव बायलान एकामेकाक समजून आपलो घोराबो मुखार व्हरपाक जाय हें देवाची येवजण आनी आमचे पवित्र सभेची ती शिकवण. आनी त्या पासत मोगाच्या भावा भयणा आज जेन्ना ह्या विशयाचेर शिकवणेचेर आमी नियाळ करता तेन्ना देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय. खूब फावटी आयकल्लें उतर तें एका वोंप्याचें. जायते फावटी आमी जायते भासांनी ताचेर नियाळ केलो आनी हो नियाळ करतना घडये एक विचार आमी आमकांच मांडलेलो. वॉट टायप ऑफ सॉयल एम आय. हांव कसली जमीन काय. देवाचें उतर दिसा दिसपट्टी घडये आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत तें पडटा ताका हांव कशे भाशेन पीक दिता काय. आनी हें फळ देवाचें उतर खंयच्यान तें उत्पन्न जाता काय हाचेर जायते भाशेन नियाळ केलेले कडेन मे बी समटायम्स घडये आमी म्हणल्या घडये हांव ती कोडपी जमीन काय, हांव त्या कांट्यांनी पडलोलें तें बी काय, हांव तें बी काय जंयसर हांव आयकतां खरो पूण देंवचा रोकडो काडून व्हरता तसलें वो हांव खरेंच पीक दिता काय. एकाक 100 एकाक 60 आनी 30 म्हणटात तें. आनी ते पासत आज आमकांच हे परिस्थितीन घालता आसतना आमी पळोवं ह्या 4 भागांनी कशे भाशेन आमचे कुटुंब आमची जोड्यो आमकां दिसून येतात ते. मोगाच्या बाबा भयणांनो एक अकोल न्हवरो जेन्ना काजार जावपाचो निर्णय घेता तेन्ना आनी 5 विगाराक सांगता फादर आय वॉन्ट टू गेट मॅरीड म्हणटा तेन्ना ताची तयारी कमेस जाता. आनी वन ऑफ द थिंग्स हांव जाणा तुमच्या 5 विगारान आदीं घडये तें सांगलां आनी आमी जायते जाणां इज द मॅरेज प्रेपरेशन कोर्स. हो कोर्स करूंकूच जाय आमच्या बिस्माच्या मना प्रमाणे. एक सर्टिफिकेट घेवपाक जाय अशें म्हणून न्हय पूण एका लग्नीक जिविताचें पवित्रपण कितें तें आनी ताची समजणी कशी एका अकोल न्हवऱ्यान घेवची आनी आपले घोराबे कशे भाशेन तातूंतल्यान तें मुखार व्हरचें हो एक उपाय कसो. आनी ते पासत आयज आमचे दिवसेचेन सगळीं काजार जातलीं हे मॅरेज कोर्सांत वांटो घेतात. फॉर प्रॅक्टिकली एवरी विकेंड म्हणत हो जून आनी जुलयाच्या म्हयन्यांत सांतिनेजेक आनी मडगांव तर एक जाता दोनीच जाता जाल्यार फ्रॉम ऑगस्ट प्रॅक्टिकली एवरी विकेंड आमचे मॅरेज कोर्सीस जातात आनी हातूंत आमची भावां भयणां वांटो घेतात. जाल्यार हांव नियाळ करतालो आनी आमकांय तो नियाळ करपाक गरजेचो आनी दुसऱ्यांकूय आमी हो प्रचार करपाक म्हत्वाचें हे दिशेन. हो मॅरेज कोर्स करतात तेन्ना ही अकोल न्हवरो ह्या पयल्या भागांत पडटात काय जंयसर ती शिकवण घेतात खरी पूण पाडूंक सोदिनात काय. देंवचार रोखडेंच ताचे हातूंतलें काडून व्हरता काय हो विचार म्हाका. कित्याक आज मोगाच्या भाव भयणांनो बारीकसाणेन आमी नियाळ करची जाल्यार अकोल न्हवऱ्याचें ध्यान मन कित्याचेर आसता काय प्रेपरेशन करतात ते. पूण हे वस्तू गरजेच्यो काय तुमकां पासून फॅमिलीक पासून हांव म्हणटा तुमच्या भुरग्यांचे पासून जेन्ना लग्नाची तयारी जाता वॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू ऑल एक्सटर्नल थिंग्स. हॉल म्हणनाका तें डेकोरेशन म्हणनाका तें हेर दुसऱ्यो वस्तू चाल्यो रित्यो आसात तांचेर आमचें ध्यान मन आमचें चिंतप ओय काजार गणगणान जावपाक जाय पूण तो गणगण कसलो काय. आनी देखून हांव जायते फावटी चिंतता ही मॅरेज कोर्साक अकोल न्हवरो येताय ती तितूकूच जें कितें बाबा म्हत्वाचें आसा ताचेर ध्यान मन दिवन तें ना फोकस तांच्या मोबायलाचेर आयकतना पासून थोडें तांचें ध्यान मन बाबा हे शिकवणीचेर
आनी आमी कितें 2 दिसांक शिकूंक आयल्या हें मन घेवन येतली म्हाका भोव थोडी अकोल नवरो दिश्टी पडटा कित्याक ताका तरी सकाळी टॉक दिलोलें तो दनपरां तर तूं विचारू टॉकाचो विशय कितें दिलोलो काय म्हणल्यार उगडास ना तेका दुसऱ्या दिसान तूं खबरूच सांगनाका काल कितें शिकयलो काय म्हणल्यार सकाळ सांगलोलें तांकां कित्याक तें कडेन फकत सर्टिफिकेट वर येतात इतलें गरजेचें तेका थोड्यांक तें जाय मॅरेज कोर्स चलतालो मॅरेज कोर्सातूच सर्टिफिकेट दिल्ली आनी सर्टिफिकेट व्हरपाक चडशे न्हवरी मुखार येतात ती अकोल बाबडी येता दोगांयनी व्हरपाक जाता न्हवरो घेता वयता सर्टिफिकेट घेवन सगळा देंवताय थिंगा आहा न्हवरो व्हंकले सांगत खंय हें जाय आसलो मुगो तुका गे हा हें चिंतप मन आमगेलें अकोल न्हवऱ्यांगे थोड्यां गेले सर्टिफिकेट म्हणजे फकत पादिग्रा दाखोवपाक एक फॉर्मेलिटी कशी असले जमेन पडटात काय आमी आनी ह्या खातीर जें कितें थंयसर देवाचें उतर आमच्या कुटुंबीय मना प्रमाणे पडटा तेन्ना तें खरेंच काळजांत रिगता काय वो देंवचार तें काळजांत रिगूंक दिना काय हो एक पयलो भाग दुसरें पडलें तें बीज पूण माती खोलाय तितली नाशिल्ल्यान तें आयलें खरें पूण पाडा नाशिल्ल्यान तें करपलें जाल्यार दुसरी आमची काजार जातीनी ह्या जमेन पडटात काय उमेद आसा आयकतात बरे भाशेन करपाची खुशी आसा पूण पवित्र सोबाची खोलाय शिकोवण म्हणटा ती खोलायेन भरलोली ना दे आर नॉट व्हेरी फर्म जें कितें आपूण शिकतात तांच्यान तीर म्हण सारकें बसलेलो अशें दिसना दे आर ओके दे एक्सेप्ट द टिचिंग्स ऑफ द चर्च दे से इट इज नायस इट इज गूड बरें फादर तें अशें आमी करपाक जाय अशें आसा पूण जिवितान घालपाच्या वेळार तांचे कडेन तें मन बसना थंयसर कित्याक तांची शिकोवण तीर ना सोंसणीकाय म्हणटात तें खेरीत भाशेन हातूंत त्याग आसात हें ना आनी ते पासत मोगाच्या बाबा म्हणा आज जायते कडेन आमच्या कुटुंबान आमी पीक दिवपाक पावनात बिकॉज वी डोंट डिपन आवर स्पिरिच्युअलिटी आमी आमचो भावार्थ वाडयनात आमचे शिकोवणेंत आमी तीर जायनात वी कम फ्रॉम मास येतात आमी मिसाक आयकतात आमी शर्माव वयतात आमी आयताराच्या आयतारा कित्याक ना बट कितलो आमचो भावार्थ आमी मजबूत करता गो हाव मच वॉट वी लिसन टू वॉट वी रिफ्लेक्ट गोज इन टू आवर स्पिरिच्युअलिटी वयता काय ते आनी देखून थोडे पावटी पासून तो लोकांक वयता रे मिसा गेलोलीं हांवें मीस आयकिलें शर्मा जर तर अशें तशें कितें पॉयंट जाल्यार तेजेर मातशी गजाल जातात तेन्ना पूण बाबा हांव कितलो वाडलां हे शिकोवणेंत म्हजो भावार्थ कितलो रिगोवन गेल्लो आसा आनी आयताराक आज मिसा घेवन हांव कितलो उदीक उत्मिकतायेन वाडलां काय कितल्या जाणांचें मन जाता काय कितलीं जाणां असले मनान आमी मिसाक येता देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर आमी फोलवंत करूंक आमी वावुरता काय हें गरजेचें आनी त्या पासून देवान आमकां संस्कार दिल्या देवाचें उतर आमकां दिल्लें आसा खेरीत भाशेन आमी आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक तिर टू बिकम अ बेटर आमचो पाप साहेब सांगता मिसाक जरी तर येवन आय डोंट बिकम अ बेटर पर्सन देन एस्टरडे देन द लास्ट संडे जाल्यार ह्या मिसाचो फोड ना देखून निरफळ करचें न्हय तें देवान आमकां देणें दिलां देवाचें उतर आज आमच्या कानार सादलां जाल्यार खंयचे जमनीचेर काय हे जमनीचेर न्हू जाय कोलांकूय पूण म्हजो भावार्थ रिगयतलो म्हजी पवित्र सोबीची शिकवण हांव शिकतलो ती वेव्हारांत घालूंक हांव म्हजें मन तिरायतलो ही पवित्र सोबीची शिकवण स्वयंबा प्रमाणे म्हणटा ती देवाची येवजण ती हांव देवाच्या येवजणे प्रमाणे म्हजो घोराबो आमच्या लोकनीक संबंद आमी बांदतले असलें मन आमी करूंक वावरुया तिसरो जमो कांट्या मदें पडटा थंयसर आनी कांट्याचे पळयतात म्हणटच तें बी फळ दिवपाक पावना आनी हाका सर करून जेजू म्हणटा हें बी पडटा तें फळ दिवंक पावना कित्याक गिरेस्तकाय दादोसकायेक बुरलोली आनी हाका लागून ती फळ दिवपाक पावनात आयज चडांत चड जोड्यो आमकां हातून पडलेल्यो दिश्टी पडटात काय हो एक विचार आमी करपाक जाय आयज आमकां काजार जातल्यांक कितें म्हत्वाचें काय भुरगीं बाळां शांती सोबस्काय वो दादोसकाय मौजा आनी हाका लागून आज मोगाच्या बाबा भयणानो हो हुस्को आमचो आयज आसा देखून आयज आमी कुटुंबीक आमचे लोकनीक संबंद मजबूत दिसनात काय आय एम रियली सॅड समटायम्स काजार जालेल्यांच्या ओंठार डायवर्स रोखडेंच कित्याक येवपाक जाय रोखडेंच कितें मातशें जालें तूं नाका म्हाका तूं वच यू गो माय वे आय गो माय वे असले निर्णय खंयच्यान येतात काय ते रोखडेच देखून हांव म्हणटा लग्न संस्काराची खोलाय बाबा लग्न संस्कार कितें म्हणून ह्या दादल्या लागीं लग्न जालोलें काय कितें म्हणे हांव भायले कडेन लग्न जालोलो काय
ब्युटी पळोवन गिरेस्काय पळोवन सोबीत दिसता म्हणून हो गोराबो घडपाक सासणाच्या सासणाक आमी एक हे ओळखून घेवन काय आनी ते पासत आयज जायते जाणांक काजार म्हणजे एक फकाण इट हॅज बिकम अ सोशल सेलिब्रेशन कशें काय कोण म्हणटालो आज काजारां थोडीं जातात पूण डायवर्स वाडल्या ते पळय आनी त्या पासत डायवर्साचो आज सेपरेशन म्हणटात ताचो आज नंबर वाडत गेल्लो आसा थंयसर आनी देखून हें कित्याक घडटा काय कित्याक आमच्या गो बायलांच्या संबंधान पवित्रपण आसा डू दे रियलायज दॅट द फिजिकल एक्ट अ सेक्शुअल एक्ट इज अ होली एक्ट कितें बेडीचेर तांच्या गो बायलांच्या मोगाच्या संबंधान एकवटान जाता तें पवित्र म्हूण आज एक गो बायल समजून घेतात काय आनी ते पासत म्हाका अजाप दिसता हाव कॅन यू से टू दीस मॅन जाका लग्नाच्या वाल्तरा मुखार तुवें उतर दिलां ताका सोडून टू बी इजिली हॅव रिलेशनशीप विथ समबडी एल्स ते मागीर दुसऱ्या काजार जावं तिसऱ्या काजार जावं त्या पासत आज जिवितांत वयर सकयल येता तेन्ना आमी कशे भाशेन हो लग्नीक एकवट कुडीचो एकवट आमी पळयता काय हो कुडीचो एकवट मोगाच्या बाबा भयणान एका गो बायलाक तांच्या जिवितांत एकवट हाडपाक जाय जेन्ना तांकां एकामेकाक सोडूशें दिसता तेन्ना कसल्याय कारणाक लागून तेन्ना ह्या कुडीच्या एकवटाचेर तांणी नदर मारून ह्या कुडीक एकवटांत एक पवित्रपण आसा हे संबंद हांवें म्हाका ह्या गोरकाराक दिलां हांवें म्हाका हे गोरकानीक दिलां म्हजें सगलें आसा तें ताका दिलां हें आमी तरी समजलें जाल्यार गिरेस्काय आनी दुसऱ्यांचें कितें आमच्या जिवितांत कांटे येतात कितें जाता तें आमकां म्हत्वाचें घडये जावचें नासलें आनी त्या पासत आज आमी पळोवपाक जाय आमच्या समोरमण्यो आमचें जें सगळें करतात तांचेर आमचें ध्यान मन खूंय आसा काय देखून ह्या तिसऱ्या जम्यांनी आज आमची लग्नीक जिवितां आयज आमची घोव बायलां जियेतली आमकां दिसता काय फकत म्हजी धादोसकाय म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो म्हजी खुशालकाय म्हजें आपलेपण हें आज आमच्या घोराब्यांत चलयता काय आनी चवथी खुशालकायेची गजाल आमची सगळीं तसली न्हय आज आमचे मदें जायतीं जाणां आसात स्वयंबा प्रमाणे येवजण ती पाळटात पवित्रपण आपल्या गो बायलांचे एकवटाचे आज जायत्या जाणांनी तें सांबाळलां आनी त्या पासत आज कितले वर्स सकयल आयल्या पासून आज आमचे घोराबे पवित्र जाल्यात आनी ती बाबडी पीक दितात कोण 100 दिवंक पावता कोण 60 दिवंक पावता कोण 30 दिवंक पावता ह्या घोराब्यांत हे गो बायलांत एक किरीत खुशालकाय एक किरीत खोलाय आमकां दिसून येता आनी आज असले आमचे घोराबे करपाक देव आमकां आज आमकां आपयता टू बिकम दॅट टायप ऑफ अ कपल दॅट टायप ऑफ अ हजबंड एंड वायफ हू अंडरस्टँड्स द टिचिंग्स ऑफ द चर्च म्हणलेल्या भाशेन आनी आपल्या घोराब्यान तें पीक दिता उपरांत तें एक भुरगें जावं उपरांत तें 2 भुरगीं जावं वो 3 भुरगीं जावं भुरगीं कितलें हाचेर ध्यान मन न्हू पूण हांव लग्नाचो कुडीचो एकवट कसो करता हांव म्हजी बायल म्हाका घोव म्हाका कोण सो हांव घेता आनी ह्या कुडीच्या एकवटान हांव कशे भाशेन पवित्रपण पळयता देव दिता ते भाशेन म्हाका कडेन एक चेडो आसत म्हाका कडेन 2 भुरगीं आसत तातूंतल्यान कडेन हांवें म्हजो घोराबो तारायला ओके पूण आतां म्हजी घरकान्न म्हाका कोण हांव कुडीचो एकवट करता आसतना म्हज्या घरकान्नी लागून कसलें पवित्रपण हांव तितून पळयता काय असले घोराबे असल्यो गो बायलां आज पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे घडये आपलो घोराबो उजवाडीत करतात मोगाच्या बाबा भयणानो उपरांत घडये तुमकां आनी इल्लीशी माहिती आमची बाबा भयणां दितली पूण आज जेन्ना हो दीस सांबाळटा आनी देवाच्या उतराचेर आमचें ध्यान मन आसा देखून लेट अस बी दॅट टायप ऑफ अ कपल्स हू वील बी विलिंग टू बेर फ्रुट्स आनी फळां म्हणटात तेन्ना एकवट गो बायलांचो दीक मजबूत हें फळ म्हणटात तेन्ना म्हजी बायल म्हाका वस्त न्हू म्हजो घरकार म्हाका वस्त न्हू म्हजो साक्रामेंताचो घोव म्हजी साक्रामेंताची बायल फळां म्हणटात तेन्ना खुशालकाय फळां म्हणटात तेन्ना सोंसणीकाय फळां म्हणटात तेन्ना बरेपण वर्तेपण जेन्ना हें हांव मेळकून घेता तेन्ना आमच्या कुटुंबांत तो उजवाड दिश्टी पडटलो असले उजवाडीत घोराबे असलीं फळां दितलीं आमचीं घोव बायलां आमच्या मदें आनीक उत्पन्न जावंक खेळीत भाशेन आज आमी कार्म सायबीण मागीर चौगडास करता तेन्ना तिकाय फुडें घालून कृपा मागुया आमचो भावार्थ बरोबर उच्चारून म्हणुया सतमानता देवाक सोर पदवेदार बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं संभवलो आंकवार मरे ताईन जल्मलो पोंस पिलाता काळ ताणें खोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ले मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा वेल्ल्यांतलो जिवंत जालो
स्वर्गांचो न्हय सोय पोतेदार त्या बापाच्या उजव्यार बसला तुवें तांची आनी वेल्यांची मंजुरी करूंक येतलो आतां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसोणें कुडीचें जियोनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्यो गोरजो मागणी ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. कुटुंबीक जिविताची शिकवण दितना आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणाचेर लक्ष दवरूंक आनी ही देवाची येवजण पाळूंक आपले परजेक आदार करूंक तांकां करपा मागुया. स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजणाचें म्हत्व समजूंक आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी बऱ्या वावराक तेंको आनी सहकार दिवंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंब्यांत गो बायलेन देवाची खुशी कितें ती सोडून काडून भुरग्यांक जल्माक हाडूंक देवान फावो केल्ली स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण पाळूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा लग्नाची तयारी करतल्यांनी स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण शिकयतात तेन्ना ध्यान मन लावन ती शिकोवंक आनी आपल्या लग्नीक जिवितांत ती पाळोवंक तांकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा इल्लोसो वेळ उगीच रावन आमच्यो खासग्यो गरजो मागणी बापा मुखार दवरुया. स्वर्गींच्या बापा, दर एक कुटुंब तुजेंच देणें म्हूण ओळखून आमी तुका आर्गां दिता. भुरगीं कुटुंबाची गिरेस्तकाय आनी कुशालकाय, ही कुशालकाय दर एका कुटुंबाक तूं दिवंक सोदताय तेन्ना एक घोव बायलेन स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण वेव्हारांत घालूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागला. तुजी खुशी जाल्यार आमच्या मागण्यांक कान दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोनी वेळार गीत घेवया. C15 पेज नंबर 34. C15. She
उतर मानता बाबा तुझे उतर मानता मुदाम तुझा जिवीत वंता. म्हज्या भयणी बाबांनो, ह्या मोर्चांनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्राय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी कासांव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता बगोर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवणपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरे वेळशेन रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजेपाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Sorgani संसार बोलला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gotoja. Sumia Gesù amico unogata. Amie calcitle pietà, itle pauti, Bapa, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोर मोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी जमल्यात त्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन धर्मदुतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर, बागेवन जुजेवाज आनी बागेवन फ्रांसीक शावियरा सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदनानीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. अपुरबायेच्या बाबा भयणानो जेजून म्हळें कान आसलोल्यान आयकुचे. आनी अशें सांगता आसतना ताणें आपल्या शिश्यांक म्हळें तुमचे कान सुभागी, तुमचे दोळे सुभागी, कित्याक तुमी आयकूंक आनी पळोवंक रावताले ते जायते जाण पूण तांकां मेळ्ळे ना. देवान आमकां कान दिल्यात, दोळे दिल्यात आनी म्हणटलो आमी सुभागी, कित्याक देव आमचे कडेन उलयता, ताचें उतर आमी फुडवून दिता तेन्ना. तर हे मनान दवरून आमचें कुटुंब आमी मजबूत करून घोव बायलांचो संबंद एक अखंड कडक संबंद जायना स्वयंबा पोरमणे ही देवाची वचून आमकां शिकयता ते आमी पाडूंक कितें भाशेन आमकां करपा जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता अशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजभर चलयता हे सासणाच्या सासणाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. मागीर मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कांतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कांतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तेमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. D15, page number 55. D15. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन.
प्रार्थया. स्वर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. कोलोवण्यो. गेल्ल्या आयताराचे इगोर्जेंत धर्मदान जालां ₹29,063 आनी दाबोलीं कपेलांत 2,201. सगळे मेळून 31,263 जालें. फुडलो आयतार सादे काळाचो 16वो आयतार. 3 मिसां. पयले मीस सकाळीं 6:30 वाजता मांडावळ करपी सेंट एंटनी समुदाय जिना. दुसरे मीस 8 वाजता मांडावळ करपी लेजन ऑफ मॅरी. तिसरे सकाळीं 9:30 वाजता भुरग्यांचे मीस आनी दोतून 10:30 वाजता 10:30 ते 11:15 पर्यंत. पवित्र संस्काराक बोजोवन बुधवारा सांजेच्या 7 वाजता आनी शुक्रारा दिसा सकाळचे 6:30 वाजता जातली. आयताराचे ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा 22 जुलय इगोर्जेंत सांजेचे 6 वाजता आनी दाबोलीं सांताक्रूज कपेलांत 6:30 वाजता जातले. 17 जुलयाचे फावंडेशन डे ऑफ आवर चर्च इगोर्जेचे बुन्यादीचो दीस 7 मीस. 17 जुलयाचे सांत अन्नाचे नोवेनाची सुरवात जाता. मीस सकाळीं 7 वाजता जातले. 26 जुलयाचे सांत अन्नाचे फेस्त. 19 जुलयाचे आमचे इगोर्जेचे आशिर्वादाचो दीस 276th year ऑफ इस्टॅब्लिशमेंट. मीस सकाळीं 7 वाजता. 24 तारखेर जुलयाचे गाडयांचेर मोटरांचेर आशिर्वाद. मिसां 18 जुलय सकाळीं 7 वाजता सोंपलोल्या मंगलदास वाल्मिकी एटवारी पयल्या वर्साचे मीस. आनी 22 जुलयाचे 8:30 वाजता मीस सोंपलोल्या फिलोमेना मास्कारेनस म्हयन्याचो उगडास. समुदायांची खोलोवणी 16 जुलयाचे आवर लेडी ऑफ वालांकिनी समुदाय रेंड्रा बाट एट डिविना लुकस हाऊस 6 वाजता. 16 जुलयाचे सेंट विन्संट पालोटी समुदाय रेजिना मोंदी विल्सन डायस हाच्या घरांत 6 वाजता सांजेचे 6 वाजता. 16 जुलयाचे सेंट मादर तेरेज ऑफ कालगता समुदाय देवसा ग्रांद जॉन आनी शालिनी हाच्या घरांत 6 वाजता. 16 जुलयाचे सांत आनाची समुदाय माठवे आगुस्ता आब्रांश हाच्या घरांत 6:30 वाजता. 18 जुलयाचे सेंट थॉमस समुदाय व्हडलें बाट आवेलिनो कुलासो हाच्या घरांत सांजे 6 वाजता. 18 जुलयाचे लिटल फ्लावर ऑफ तेरेसा समुदाय बिहायंड NSD मीक फेर्नांदीस हाच्या घरांत सांजे 6:30 वाजता. 16 जुलयाचे तरणाट्यांक जमात 8चे मीस सोंपल्या उपरांत. अपुरबायच्या भावां भयणांनो, कितें भाशेन सोय घेता पादविकाराक दिन वासूंक की हो आयचो आमचो दीस हांगासर समोरुमूंक ही मिसाची भेट आनीक ह्या विशया वयर ही आमची माहिती आमच्या लोकांक आमी दिवंक. म्हजें नांव फादर आल्बानो फेर्नांदीस आनी हांव डायरेक्टर कुटुंब सेवा केंद्राचो. आनी ह्या नात्यान हांगासर आमची टीम आसा रिस्पॉन्सिबल पॅरंटहूड कितें भाशेन आमचे उदीक लोगनीक जिवीत कुटुंबाचे मजबूत करपा ह्या वावरांत आसात. म्हणटच निमाणो आशिर्वाद जातूच पूण निमणें गीत संभोवच्या आदीं पादविकारा कडेन परवानगी मागल्या आनी फकत 15-20 मिनटांचें धाकटें उलोवप तांचें आयकुनचें. मातशें दुसऱ्याकूय तो प्रचार करचो हें गरजेचें टू बिकम इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ गूड न्यूज. आमी त्या पासत उपकार मागता. मीस सोंपल्या उपरांत आशिर्वाद जाल्या उपरांत वेचनूय 10-15 मिनटांचें एक धाकट्यांचें अवेरनेस आनी हाचे विशीं माहिती ही आमची भयण दितली. ती आशा आयल्यात हांगासर. म्हणटच हें आयकून आमच्या वेव्हारांत ते आमी घालूंक आनी दुसऱ्यांकूय ते आमी शिकोवंक अदीक करून आमच्या भुरग्या बाळांक काजार जातेल्यांक ह्या विशीं अदीक आमी माहिती दिवंक वी कॅन बिकम इंस्ट्रुमेंट्स. तर ह्या मनांत तुमी आमकां सहकार दितेल्या आनी आसतेल्या म्हूण आमी आशा बाळगिता. म्हणून फादर बॉलमॅक्साक आनी फादर पिटराक तांणी संदी दिल्ल्या खातीर म्हजे किरीत दिनवास. आनी तुमी हे शिकवणेंत सहकार दितेल्या खातीर हांव तुमचो आभारी. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात.
देवाचें बी तुमच्या काळजांत रिगला तो देवाचे येवजण स्वयंबा प्रमाणे आमच्या कुटुंबांत जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. अशें बसूया. मोगाच्या भाव भयणीनो, शांती तुमकां. हांव मिसीस पपेच्युआ डिसुजा शिवोले रावतां. कांय वर्सां आदी हांव नर्स कशें वावुरतालें. कांय वर्सां फाटीं वॉलंटरी रिटायरमेंट घेवन हांव आतां फॅमिली सर्वीस सेंटरान वावुरतां. तुमचे मुखार आमची चिंतना मांडून तुमी आमकां सोयेक दिलो देखून आमच्या फॅमिली सर्वीस सेंटराच्या डिरेक्टर फादर आल्बान फेर्नांदीस हाच्या नांवान आनी ताचे खाल वावुरतल्या सगळ्यांच्या नांवान हे फिरगोजेक बागीवन फ्रांसीस सेवेराचे फिरगोजीचे पादविगाराक पातकुराक आनी तुमकां सगल्यांक सुरवातेकूच देव बरें करूं म्हणटा. कुटुंब येवजणेचे स्वयंबीक उपाय वो नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग हाचें व्हरतेपण समजूंक हो आयचो दीस आडावन दवरलेलो आसा खेरीत भाशेन. तर नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग म्हणजे कितें? 2 उतरांनी तर घालीत जाल्यार फर्टिलिटी अवेरनस सुपीकपणाची जाणविकाय. केन्ना भुरगें रचोन येवंक शकता आनी केन्ना भुरगें रचोन येवंक शकना हें जाण आसा. टू नो हाव टू अचीव एंड हाव टू पोस्टपोन प्रेग्नन्सी. तर आमी होच उपाय कित्याक वापरूंक गरजेचो? मोगाच्या भाव भयणीनो, ही कूड जी आमी कुडीन जियेता ती न्हय तुजी न्हय म्हण म्हजी. आमचो रोचणार देव जावन आसा आत्मो. कसलो आत्मो गायतो? आत्मो शांतीचो, पवित्र आत्मो. आत्मो म्हणटा तेन्ना साद्या उतरांनी तर आमी समजतले घालतले जाल्यार शक्ती, फोर्स, पावर, एनर्जी. कसली शक्ती? पवित्र शक्ती. सोंसणीकायेची, मोगाची, काकलुतीची, स्वताची, विस्वाशीपणाची, शांतीची, उदारकायेची, उदारपण, दया मोया ही शक्ती. पूण ही शक्ती तेन्नाच दिसोन येता जेन्ना ती परगट जाता. आनी अणभव म्हणटात तो फकत कुडीच्यानूच घेवंक जाता. देवाक कूड ना, पूण ताणें आपलोच अणभव घेवपाक आपल्या खातीर कूड रचून हाडली. सो देवाच्या आत्म्यान आमचे वरवीं आपल्या खातीर कूड घेतल्या. म्हणटच ही कूड तुजी न्हय न्हय म्हण म्हजी. ही कूड देवाची सेवेक. सेवा तर बरी जातली, मांदावळी पोरमोणे वचोंक जाय. आमची मिशिनां आसात, आमकां समजोंक अदीक सोंपें जातलें. कंपनीचे मांदावळी पोरमोणे बुकलेट मेळटात ताचे पोरमोणे आमी खंयचीय वस्त वापरली ती वस्त ती मिशीन आमकां सेवा बरी दिता. कुडी वरवीं देवाची सेवा बरी जातली. ती मांदावळ जी घातल्या कुडीन ते मांदावळी पोरमोणे वचोंक गरजेचें. आनी हेंच करूंक आमकां हो स्वयंबीक उपाय आदार दिता. कित्याक हो उपाय नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग मेथड म्हणटात पळय ती वस्तुरेचे कुडीन इन द मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हयन्याची पाळी येता तातूंत जे बदल जातात ताचेर शिकोवप करून हो उपाय मांडलेलो आसा. म्हणटकूच आमचे कुडी पोरमोणे वेता हो उपाय. देखून स्वयंबाचो उपाय वापरप गरजेचें. कितें बरेंपण तातूंत? आडीचें कांय वापरिनात. म्हणटकूच आमचे कुडीची मोर्याद आनी भलायकी आमी सांबाळटा. ओके. आमचो कुटुंब थारायतना कितलीं भुरगीं आमच्या कुटुंबान आसचीं आनी पयल्या आनी दुसऱ्या भुरग्यां मदें कितल्या वर्सांचें अंतर दवरूंक आमकां गरज पडटली हें थारावपाक हो उपाय आमकां खूब फायद्याचो. सो आमकां हो उपाय जबाबदारेची आवय बापूय जावंक आदार दिता. हो उपाय वापरतना जबाबदारेन आमी देवा बरोबर रोचणेंत ताचे सहभागेली जाता. वी बिकम को क्रिएटर्स, रिस्पॉन्सिबली को क्रिएटर्स विथ द क्रिएटर आ गॉड. आनी कितें बरेंपण?
एकदम सोंपो उपाय, शिकोंक सोंपें, वापरूंक सोंपें. हो उपाय भुरग्याक तयार ना तेन्ना आमी कितें करचें हाका लागून जायते फावटी आमी शिंकता. पूण ह्या उपाया वरवीं दुसरे वाटेन आमकां फायदो आसा. भुरग्याक तर आमी रावता जाल्यार भुरग्या खातीर बऱ्यांतले बरे दीस आमच्यान विचून काडूंक जाता. सो दोनूय वाटेनी फायद्याक पडटा. जांची मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हयन्याची पाळी रेगुलर ना तांच्यांनी पासून हो उपाय वापरूंक जाता. रेगुलर आहा तांच्यांनीच न्हय, दोनूय कोणेनूय हो उपाय वापरूंक जाता. मागीर कोर्स करूंक नाका, क्लिनिकान वचोंक नाका, शिकलें घरा कडेनच. ओके, खंय वचोंक नाका. हो उपाय जावन आसा कपल्स मेथड. म्हणजे दोगांयची जबाबदारी आसा हातून. कांय वावर असो आसा जो अस्तुरेन करचो जाल्यार कांय वावर आसा घरकारान करचो. दोगां जाणां एक वावर जेन्ना बरोबर करतात तांचे मदें गजाल वाडटा, संबंद वाडटा. अशेंच कितें त्या जोडप्यां सोबें जाता जी जबाबदारेन हो उपाय शिंकतात आनी वापरतात तांचो संबंद वाडत वेता, लग्नीक जिवीत फुलत वेता. आनी सोर शेवटी चड वेळ घेयना तुमचो, सोर शेवटी सोबिताय ह्या उपायाची. ह्या उपायान अशें आसा भुरग्याक तयार ना तेन्ना आप दोमावणी करची पडटा. लिंगीक बोग घेवंक आप दोमावणी करची पडटा. सो पावटीन पावट जेन्ना एक दादलो बायल आप दोमावणी कोत्ता कितें जाता? इट्स अ प्रॅक्टीस. आमकांच दामून दवरूंक प्रॅक्टीस. कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल म्हणटात पळय तो हाचे वरवीं जाता. ओके, सेल्फ कंट्रोल जाल्यार कितें जालें, कितें जातलें? हांव तर म्हाका दामून दवरूंक शकता, ती शक्ती म्हजे भितर आसा जाल्यार हांव न्हूच लग्नीक जिवितान लिंगीकतायेन मोर्यादेन वावुरतलो, पण माणसुगेचें जिवीत जिवंक म्हाका सोंपें जाता. आमकां देवान आपल्या उपकाराचीं केल्यान ताचे सारकेली आमी ताचे सारकेली जावंक ताणें रोचल्या. सो हें माणसुगेचें जिवीत देव शांत राव आनी जाणा जाव हांव तो देव. हे शांतीक पावोवंक म्हाका हो उपाय भरपूर आदाराचो जाता. सो फादर म्हणटालो फळां, ही ती फळां सोंसणीकायेची, शांतीची, मोगाची, ही देवीक जिविताची फळां म्हज्यांतल्यान भायर सरता. सो होच आमचो मनशा स्वयमाचो शेवट. ह्या शेवटाक पावोवंक हो उपाय आमकां भरपूर आदाराचो जाता. तुमी जायतीं जाणां हांगा आसात, आयकलां. थोड्यांक आजुनूय चान्स आहा ह्या उपायाचो फायदो काडूंक. तुमी फायदो काडचो आनी दुसऱ्यांकूय सांगचो. जांची पिराय बरोवन गेल्या, तुमी तरणाट्यांक, तोरणे पिरायेन लोक जाल्लीं आसलेल्यांक ह्या उपाया वयर तांकां हुस्कावचें, तांकां तुमचो आदार सपोर्ट दिवचो. आनी अशें सगळीं आमी बाराबर एकामेकाच्या आदाराक त्या शेवटाक पावचें. आमच्या अदीक आनी अदीक देव जिवितान वाडोवंक. हेंच भाग आमकां सगळ्यांक फावो जावं. आमचे आवडे आनी मागणें देव बरें करूं. आतां एक धाकटेशें गोवायकी आमची आगुस्ता भयण आमकां दितेली. आगुस्ता जावन आसा आमचे NFP कॉर्डिनेटर, कुरका रावता आनी फॅमिली सर्वीस सेंटरान वावुरता, एक फॅकल्टी मेंबर कशें वावुरता. दीस सावन येता. हांव मिसेस आगुस्ता कार्दोजो, कुरका रावता. आमी लग्न जाल्यार 24 वर्सां भोगता आमकां ह्या जुलान बोल्ल्या. तेगा भुरग्यांची आवय बापूय आमी. पयलीं वर्सां आमकां आमच्या कुसव्याक भुरगीं नासलीं.
हो प्रश्न येयला पळय तेन्ना दुसरे प्रश्न आहले तेन्ना आमी फॅमिली सर्वीस सेंटरान गेलीं प्रश्ना खातीर. त्या डिरेक्टरान आमकां जायतो आदार दिलो, लेट फादर फ्रांसीस काल्देरा, आनी आमकां संदी दिली हो नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग मॅथड शिकपाक दोगांयकी. हो मॅथड शिकपाक आमकां तेणें जायते कडेन धाडलें. आमी हो शिकलीं आनी आमी तो आपणायलो. पयलीं 5व्या वर्सा आमकां आमचो पयलो भुरगो जल्मलो. एंड वी कॉल इट अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिरेकल इन आवर लायफ. बट आमचो दुसरो आनी तिसरो भुरगो आमी नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग उजार केलें आमच्या जिवितान. आनी हाच्या वरवीं आमी आमचो दुसरो भुरगो जल्माक हाडलो आनी तसोच तिसरो. आनी स्पेसिंगूय आमी ह्याच मेथडा वरवीं दवरलें. म्हजो घरकार म्हाका जायतो हेल्प करतालो, आमी सहकार दितालो. आमकां चार्ट करपाक जाय मेथडान. चार्टींग इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट इन दीस मेथड. आनी हें करूंक म्हाका आपलो आदार दितालो, उगडास करतालो. टर्मामिटर हाडून थिंगा दवरतालो. जायते फावटी म्हाका उगडास उरूं नाहलो, ताका लागून हांव म्हाजें एक चार्ट ऑफिसान दवरतालीं आनी एक चार्ट घरा दवरतालीं. वी हॅव चार्टेड फॉर 26 years till the time of my menopause at 56. म्हजें तिसरें भुरगें आमकां दोतोरान सांगलेलें वचूं नाका म्हणून, कित्याक म्हाका प्रोलॅप्स ऑफ द मायट्रल वाल्व आसा, which was detected during my second pregnancy. आनी डॉक्टर्स सरप्रायज जाले कशे परी हांवें दोनूय प्रेग्नन्सी ज्यो सिझरियन केल्ल्यो कशे परी हांवें ते आय वेंट थ्रू इट. टू टेल यू द फॅक्ट, माय थर्ड प्रेग्नन्सी जेन्ना आमी दोगांयनी आमी डिस्कस केलें, कित्याक म्हाका जाय आसलें तिसरें भुरगें. आमी पयल्यो निच्यो केलेल्यो आमकां 4 भुरगीं जाय म्हणून, कित्याक आमी आमचे मायपायगेर आमी 5 एकले मेल्ले. सो हांवें चिंतलेलें आमकां 4 भुरगीं जाय. बट तिसरो भुरगो जेन्ना डॉक्टरान सांगलें तुमकां उपकार ना. बट वी डिसायडेड टू गो फॉर द थर्ड प्रेग्नन्सी. एंड टू टेल यू द फॅक्ट, माय थर्ड प्रेग्नन्सी वॉज व्हेरी वंडरफूल, व्हेरी इजी फॉर मी. म्हजे पयली प्रेग्नन्सी पासून न्हू, जेन्ना हांवें 8 म्हयने बेडार न्हिदोन काडलें पयली प्रेग्नन्सी, माय थर्ड प्रेग्नन्सी वॉज मेड व्हेरी इजी बाय द लॉर्ड. आनी ह्या मेथडा वरवीं आमकां जायतें बरेंपण आमच्या जिवितान येयलें. एकामेकाक हार्मनी आमच्या मदें, ट्रस्ट आमच्या एका मदें, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडली. आनी हांव सोजमतां जेन्ना हांव टेस्टमनी तुमकां दिता, जायतीं जशीं कपल आहाय हिंगा, तुमी तुमच्या जिवितान उजार करतलीं आनी उदकूय उलो मागता. हो मेथड तुमी तुमच्या जिवितान शिंगचो आनी तुमच्या जिवितान वापरचो. थँक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. शेवटवर घेतोया F21, पेज नंबर 95, F21. Sa